नमस्कार हांव नरेश शेणे सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टातून एक आपत बांधव इनिशिएटिव्ह म्हणून आमी पुढतून घेतिल्लें आसा ताजे मुखांतर हांव म्हाजी तुमगेले दरा वापस आयला कसं म्हळ्यार एक आमगेले समाजाचे एक व्यक्ती जयश्री बाळिगा म्हणून सांगून तांणी एक ती आनी तिगेलो बामूण ओट्टू मेळून एक सुरत कलांतू एक सान बाळिगा कॅन्टीन म्हणून चलसीत आसाची आनी एक जनवरींतू 8 तारीखितल्याक सकाळी येतना एक हम्स कळनाशी कसकी जावन जंप जावन पळोवन तिका मत्त्याक पेट्ट जावन श्रीनिवास हॉस्पिटल मुक्का घालेलें मुक्का घालून एक 15 दीस हॉस्पिटल आसून सर्जरी जावन डिस्चार्ज जालें. डिस्चार्ज तरी ಸ್ವಲ್ಪ समजलेली ती समजावन डिस्चार्ज जावन घरकड गेली नंतर वापस ब्लिडींग जावन ಸ್ವಲ್ಪ इन्फेक्शन जाल्या निमित्त तिका वापस एडमिट केला एडमिट करून आतां ICU आसा तांगेल फॅमिली तिका एक सान चेल्ली आसा 7 क्लासावेचे तांगेल परिस्थिती ಸ್ವಲ್ಪ समना तांणी तशी आमकां एप्रोच केलेले त्यातून आमी हे व्हिडिओ करून तुमगेले अपील करता आसाची तिगेल ट्रिटमेंट तिगेले येद्दोळ जाल्यार ट्रिटमेंट आनी मुखार जेवचे डेली तिका म्हळ्यार तिका मेनिंजायटीस हें जाल्ला तिका एंटीबायोटिक्स आनी दिता आसाची मुक्का हॉस्पिटल आसा जयश्री बाळिगा हिक एक सुमार 6 लाख रुपये लागी अगत्य आसा आमगेले ट्रस्टातून तुमकां कळकळीन विनंती करून घेता हिगेले एक ट्रिटमेंटा खातीर हिगेले कुटुंबाचे सपोर्ट करचे खातीर आमी येतानुशक्ती तिका डोनेशन दिवन तिका आमी ह्या प्रॉब्लेमातून तिगेल्या फॅमिलीक भायर हाडूंक आमगेले प्रयत्न करया ताजे वटू एक प्रार्थना करया फॅमिलीक काल सांगला मुलकी वचून एक प्रार्थना करी म्हणून सुरतकलची ती तेतून तुमगेले सहकार हाजे खातीर अगत्य आसा म्हणून हांव तुमकां ह्या व्हिडिओ मुखांतर निमगून घेता देव बरें करो.